राज्यात इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टमीची कारवाय 1 जूनाच्यान सुरू जातली। पणजी आनी भोंवतणच्या 13 सुवातांचेर इलेक्ट्रॉनिक कॅमेरे बसयल्यात। नेम मोडटल्ल्यांक आतां पुराव्या सयत घराकडेन चलनां येतलीं म्हण येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। हे सरकारा एक काळजी आसा आणि खरे इट इज डीपली कन्सर्न एक्सिडेंट जाता ते दर दिसा एक खूंय ना खूंय एक्सिडेंट येता, अपघात जाता। हे म्हाका दिसता रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग। आमी पळयनासतना जाता तशे गाडी दामता, रस्ते बरे केला म्हूण फास्ट वयता, पळयना आपुणूय त्रासान पडटलो आनीकूय कोणा त्रासान घालतलो। आनी हांवें सांगिल्लें जे पर्यंत आमी सफिशियंट नोटीस दिना, आमी आमचे कॅमेरा जे आसा मॉनिटरींग जे तुमकां घरा कडेन चालाव येतलो ते आमी मातशे डिले करतले म्हण आमी 23rd हे इम्प्लिमेंट करपाक केल्ले 23rd सन। पूण आतां सांगता फ्रॉम 1st जून आमी इम्प्लिमेंट करतले, कित्याक व्हडली लायन मार्क करपाचें उरला जस्ट बिफोर सिग्नल। फाल्यां आमकां तेजोय दोश दितले। सो आय एम गिविंग यू मोर टायम टू प्रिपेर युअर मायंड। मागीर म्हणनाका आमकां कोण नासलो पुलीस वाडोवपाक, कोणें सांगू ना, पूण आमकां घरा कडेन तालाव येयलो। इट वील कम विथ प्रूफ दॅट यू हॅव वायलेटेड, यू वर विदाउट हेल्मेट, यू क्रॉस द रेड सिग्नल। ऑटोमॅटिक हे काम कॅमेरा काम करतले आणि हे आमी केले बगर सेफ्टी रस्त्यार येवपाना। वी हॅव टू स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट। आनीकूय हांव थोडे दीस दिता म्हणून आमी 1st जून सन हे इम्प्लिमेंट आमी करपाक केल्ले आसा।